Francis Montero, Irene Pinto, Stania Saldana, Teresa Lewis, David Dicuna, Prasanna Rodriguez, Leo Jacinta Meneges, Alphonse Coutina, Wilma de Souza, Wilfred Celine Pinto, Lily Elena Pinto, Christine Pinto, Simon Dicuna, Robert Pinto, Ivan de Souza, Edwin Lena Cornelio, Kiran Roshni Bernardes, Joseph de Souza, Dennis and Rita Montero, John Bernardes and family, Rocky de Souza, Vincent Prakash Carlo, Patrick Meneges and family, Cheryl Norona and family, Christian Meneges, Anil Lance de Souza and family. Velankani Ward, Thomas Margaret Gama, Cyril Stella de Souza, Sharon Janita de Souza, Anthony Rita Desa, Peter Paul Vegas, Vincent Maria de Souza, Vishal Jackson Japuez, Elucius Joyce de Souza, Jessie Mary de Souza, Elucius Cynthia de Souza, Peter de Cunha, Leslie de Cruz and family, John de Cruz, Anita Ravi Bernardes, Gracie Bernardes and family, Eugene Machado, Luis Mildred de Souza, Magdalene de Souza, Queenie Pinto, Isabella Nazareth, Deepak Albuquerque, David Albuquerque, Alphonse Bernardes, Rupa Saldana and family, Prashant Priya. In Ben Jesus Ward, Celine Bernardes and family, Jacinta de Souza, Valerian Joseph Tony Pinto, Judy Sequeira, Nisha Pinto, Philomena de Souza, Prakash Saldana and family, Mervyn Hilda Cornelio, Gerald de Souza, Sherwin Saldana, Nikita Meneges, Nikhil Meneges, Wilper Bernardes, Avita Dicuna, Ansita Dicuna, Jyoti Paez, Maria Dicuna, Rekha de Costa, Ronald Arun Dicuna, Shamita de Souza. Sacred Art Ward, Rohan Jacinta Pinto, Joseph Grace Meneges, Cyril Melita Raskina, Valerian Lobo, Joseph Mariet Pinto, Austin Jessica Mendonça, Stanley de Souza, Alvin Raskina, Francis Shanti de Souza, Jay Prakash Mascarenas, Jason Carlo, Sarah Antonia, Hita Chintak, Ronald Govius, Naveen Meneges, Margaret de Souza. In Pen Mary Ward, Irene de Silva and family, Lona Pinto and family, Monty Coelho and family, Arun John de Souza, Helen de Souza and family, Julia de Souza family, Francis de Souza and family, Hita Chintak, Benedicta Dulcin Coelho, Basil Irene de Souza, Priscilla Saldana, Neeraj Ivy Bernardes, Lancy Monica family, Kiran Krasta and family, Juliana Bernardes, Magdalene Monterio, Liguria Asunta Angel, Priscilla de Souza, Remigius Pinto, Robert Santis, Marcel Casta, Sean Arun Desa, Hilda Moniz, Ronald de Souza, Felix de Souza and family, Patrick Pinto, Estelle Norana. Avila Ward, John Peter Pereira, Stephen de Souza, Maria Pinto, Lancy Matilda Pinto, Ronald Rupa Coutina, Flavie de Souza and family, Walter Lavina Pinto, Joseph P. George, Jacinta Pinto, Paul and Judy Pinto, Alden and Seema and family, Sonia and Suwani Pinto, Vincent Pinto, Albert Rego and family, Stephen Norbert de Souza and family, Celine de Souza and family, Jyoti Harana. St. Anthony Ward, Alphonse Vegas, Alban Raskina and family, Mary Raskina, Jason Rashmi Raskina, Joseph Grace Raskina, Edwin Charles Morris, Melvin Reshma Pinto, Ledwin and Steve Martis, Celestine Morris, Lily Pinto and family, Lancy Prashanti and de Souza. Carmel Ward, Naveen Charlotte Raskina, Nirmala Brax, Lancy Molly Rodriguez, Cheryl de Souza, Harry Bernardes, Sunil Sequeira, Naveen de Souza, Stanley de Souza, Pradeep Sonia Dicuna, Walter Pinto, Laura de Souza, Gracie Crasta, Melvin de Souza, Victor Sabrina de Costa, Ajay Angel de Souza. Little Flower Ward, Alvin Conciso and family, Hita Chintak,
Nelson Philomena Mendonça, Vidyalata D'Souza and family, Francis De Mello, Vijay Thomas Pinto, Ashley D'Souza, Sweetie Anthony D'Souza, Alice D'Souza and family, Gerald Lobo, Everest D'Souza. Lourdes Ward, Eugene Bernardis and family, Benedict Rodriguez, Thomas Lastrado and family, Vincent Mark D'Souza and family, Robert Rego, Ronald Juliet Tavro, Victor Pinto and family, Baile Prigijek, Cheryl Joyle Kutina. Pestak Kumok Dilian Chinama, Stanley Pinto, Jisu Balok Vado, Ronald Govius Povit Kadis Vado, Roslyn D'Souza Sans Vado, Walter Pinto Avila Vado, Francis Rico Avila Vado, Jason Carlo Povit Kadis Vado, Juliana Rodriguez Lanpul Vado, Oliver Asunta Mendonça Camel Vado, Christine Pinto Sans Vado, Lancy Matilda Pinto Avila Vado, Kiran Krasta Balmuri Vado. कोणाची नावां चुकून गेल्यार ताणें येवन मुखार मानाची वास स्विकार करची.
मोगाचेनो आयच्या मिसाची तेसावा ह्या परी आसात. जल्म दिसाच्या संदर्भी अर्गामीस दिला पीटर मोनिस. 25th वेडिंग एनिवर्सरीच्या संदर्भी अर्गामीस दिला रेजिनाल्ड जेसी सिक्वेरा आणि कुटाम. 12व्या वर्साच्या जल्मदिसाच्या संदर्भी अर्गामीस दिला आल्टन आणि अल्विटा मेंडोन्सा. 10व्या वर्साच्या जल्मदिसाच्या संदर्भी अर्गामीस दिला सिओरा डिसोजा. अर्गामीस दिला जुलियाना डिकोना. अर्गामीस दिला थॉमस मार्गरेटा गामा. अर्गामीस दिला ग्रिपन डिसोजा. अर्गामीस दिला एंटोनी रिटा डेसा. अर्गामीस दिला विन्सन मारिया डिसोजा. अर्गामीस दिला आल्बन रस्किना आणि कुटाम. अर्गामीस दिला नवीन शालेट रस्किना. अर्गामीस दिला जोसेफ ग्रेस रस्किना. अर्गामीस दिला एवजिन सिसिलिया फर्नांडिस आणि कुटाम. अर्गामीस दिला लिओ आणि जेसिंदा मिनेजेस. अर्गामीस दिला वॉल्टर ग्रेटा पिंटो. अर्गामीस दिला निर्मला ब्रॅक्स आणि कुटाम. अर्गामीस दिला अल्फोन्सा कुटिनो आणि कुटाम. अर्गामीस दिला थॉमस लासरादो आणि कुटाम. अर्गामीस दिला क्रिस्टिन पिंटो. अर्गामीस दिला ऑलिवर असुंता मेंडोन्सा आणि कुटाम. अर्गामीस दिला रिशल रेलिशा रेंजल आणि कुटाम. अर्गामीस दिला एलोशियस सिंथिया डिसोजा आणि कुटाम. अर्गामीस दिला लॅन्सी मोनिका डिसोजा आणि कुटाम. अर्गामीस दिला पीटर डिकोना आणि कुटाम. अर्गामीस दिला रिटा गामा आणि कुटाम. अर्गामीस दिला पॅट्रिक प्रेसिला डिसोजा आणि कुटाम. अर्गामीस दिला हेलेन मिनेजेस आणि कुटाम. अर्गामीस दिला लॅन्सी मॉली रॉड्रिगस. अर्गामीस दिला विजय थॉमस पिंटो आणि कुटाम. अर्गामीस दिला लाविना डिसोजा आणि कुटाम. अर्गामीस दिला मेल्विन रेशमा पिंटो आणि कुटाम. अर्गामीस दिला एडविन लीना कार्नेलियो आणि कुटाम. अर्गामीस दिला किरण रोशनी फर्नांडिस आणि कुटाम. अर्गामीस दिला सिरिल स्टेला डिसोजा आणि कुटाम. अर्गामीस दिला मार्सेल क्रास्ता आणि कुटाम. अर्गामीस दिला लुइस डिसोजा आणि कुटाम. अर्गामीस दिला शरल जोएल कुटिना. अर्गामीस दिला जोसेफ सिल्विया मास्करेनस आणि कुटाम. अर्गामीस दिला मोरियल लीजन संध्यानी. अर्गामीस दिला अल्फोन्स फर्नांडिस आणि कुटाम. अर्गामीस दिला लिनेट डिसोजा आणि कुटाम. अर्गामीस दिला प्रशांत प्रिया सल्डाना आणि कुटाम. अर्गामीस दिला लीना डिसोजा आणि कुटाम. बाळमुरेक मान करया फिरगस कुटाम बांदून हाडया. म्हणल्यार दे काल आमी बाळमुरेचें फिरगस फेस्त आचरसिता. आयची वाचपां आमकां ह्या दिशेन संदेश दितात. द्वितीनियम ग्रंथांतलें पयलें वाचप आमकां सांगता की देव एका प्रवाद्याक उपजयतलो. देवाच्या नांवान तो उलयतलो आनी आमकां सारकी वाट दाखयतलो. ही वाट जावन आसा देवा आनी पेल्यातय माया मोगाची आनी एकवटाची. जुवांव आयच्या वांजेलान सांगता की जेजू जावन आसा दाखवाल आनी आमी ताचे फांटे. कशें एक फांटो दाखवाली थंय एकवटून रावल्यार मात्र फळ दिवंक शकता, तशें आमी क्रिस्त थंय एकवटून रावल्यार मात्र फळ दिवंक शकता. तशेंच साम पावल कोरिंत घरांक बरोवन तिळसिता की एका कुडीचे सर्व संदे एकामेकांतय होंदून जियेल्यार मात्र कूड भलायके बरीत आसता. तशें आमी फिरगेजेचीं सर्व कुटुंबां आनी सांदे एकामेका आदारसून सुदारसून माया मोगान जियेल्यार मात्र फिरगस कुटुंब बांदूंक शकता. तर ह्या नजरेतच्या बागेवन कुटुंबा परी आमची कुटुंबां बांदून हाडया आनी एक एकवटीत फिरगस कुटुंब रुपीत करया. मरी माय आमकां प्रेरण जावं. आतां प्रवेश गिताक सर्व उबी रावया.
फिरगस कुटुंब माया मोगान एकवटून भेटयता अर्गां बलिदान बापा तुझ्या घरान सोबीत्या मंदिरान सगळे फिरगस कुटुंब माया मोगान एकवटून भेटयता अर्गां बलिदान बापा पुता पवित्रत्या भक्तीन वंदिता भावार्थाच्या देण्यापासून अर्गामी पाठयता त्यागान मोगान जियेम सदा आदार तुझो मागता सोम्या तुजेर पातेन रावता बापा तुझ्या घरान सोबीत्या मंदिरान सगळे फिरगस कुटुंब माया मोगान एकवटून भेटयता अर्गां बलिदान नितळ काळजान निर्मळ मनान बली ही भेटयता क्रिस्ता मरण पुनर्जीवन भक्तीन समारंभता पाती आमी पातकां वळतो ताकद तुजी दयेन बोगस म्हण परता बापा तुझ्या घरान सोबीत्या मंदिरान सगळे फिरगस कुटुंब माया मोगान एकवटून भेटयता अर्गां बलिदान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या दळूस प्रस्तावनांत आयच्या दिसाचो महत्व आणि आयच्या दिसाचो प्रमुख संदेश आमी आयकून घेतला. बाळोक मरयेक मान करया फिरगस कुटुंब बांदया म्हणून संदेश घेवन फिरगजेचें हें व्हडलें फेस्त संभ्रमच्याक आमी सर याजक धार्मीक आनी फिरगजेचो आनी सैऱ्यां पैकीचो लोक आमी सांगात ह्या देव मंदिरान सांगात आयल्या. बाळोक मरिया फिरगजेची पात्रोन सांतीन आमच्या खरावळींत बाळोक मरयेक विशेष भक्तीपण आसलें आनी सप्टेंबराच्या 8 तारखेर बाळोक मरयेक 8 दिसांचे 9 दिसांचे नोवेन आनी तेजे उपरांत मोंती फेस्त संभ्रमचें तें घडीत ह्या मुळाच्या सर्व लोकांक भोव आत्मीय जावन आसा. आनी तीच बाळोक मरी ह्या फिरगजेची पात्रोन म्हणटा आसतना आमकां ह्या फेस्तांतय चड मोग आनी अभिमान भोगता. आज आमी तिका मान करता आसतना एक बरें माया मोगाचें सेवेचें फिरगस कुटुंब बांदच्याक मोरी माय आमकां समेस्तांक उलो दिता मात्र न्ही आसतना आमकां ती आदार दिता. मोरयेची ससाय घेवन तिच्या मानाक हांगासराची देव परसा हें फिरगस कुटुंब निजायके कुटुंब जावन रुता जावच्याक देवाची कृपा मागया. बाळोक मरये मुखांतर ह्या सगळ्या फिरगस कुटुंबाचेर ह्या फिरगस कुटुंबाच्या सर कुटुंबाचेर वतुल्ल्या भरपूर आशिर्वादां खातीर आयच्या दिसा धन्या देवाक अर्गां जावन हें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया. आमची सर्व पातकां वळखून घेवन देवातावन आनी एकामेकातावन बोगसाणें मागोवन
नितळ काळजान शुद्ध मनान हें बलिदान भेटोवच्याक आमी आतां आमकांच आयतें करया. आमच्या पातकांचे बॉक्सांनी मोगोन आमी सांगता म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गन्या उसारून सांगता, मोनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडा अपराध. ह्या पासत बगेव सदां सावकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. महिमा देवा उंचगी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्विचाराया सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वागणता. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता. सुमिया देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडताय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसताय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा आमच्या सोडवणदाराक मनशा सैब दिवचे खातीर आगणी जाणवायन आनी मोगान बगेव नांवकार मरयेक तुवें जल्मा हाडली. हो तिचो जल्मा दीस आनी तिका आज आमी व्हडा संतोशान मान करता आसतना तुवें विंसून काडलेले जेजूचे आनी आमच्या आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी कुमोग मजत घेवंक बाबार्थान बरवशान आनी मोगान वाडत वचोंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना.
बिती नियमाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या स्वभावा मदलो म्हजे तसलो एक प्रवादी उपजयतलो, ताका आमी आयकूंक जाय. तुवें वरे पर्वताचेर जमतेच्या दिसा सर्वेस्परा तुज्या देवा कडेन इस्त विनंती केल्ली. म्हणून सर्वेस्परा म्हज्या देवाचो ताळो परतून आयकूंक वा हो व्हडवुजो परतून पळोवंक म्हाका दिनाका. दिशी तर हांव मरतलो. आनी सर्वेस्परान म्हाका म्हळें, ती तुजे कडेन विचारता तें सारकें. तुजे तसल्या एका प्रवाद्याक तांच्याच भाव मदलो हांव विचतलो आनी ताच्या तोंडांत म्हजी उतरां घालतलो. जें कितें हांव ताका फरमायतां तें तो तांकां सांगतलो. तो म्हज्या नांवान उलयतना म्हज्या उतरांक कोणी पाळो दिनासतना रावत जाल्यार हांवूच ताचे कडचें लेख विसरतलो. पूण तो प्रवादी हांवें ताका परमण्यांतल्यो गजाली म्हज्या नांवान उलोवंक धैर्य घेत जाल्यार वा हेर देवाच्या नांवान उलयत जाल्यार ताका मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां धारून करिनाका. सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां धारून करिनाका. येया संतोषान सर्वेस्पराक उल्हासया. आमच्या तारणाचें खडाप जावन आसलेल्याक वाकणया. अर्गास्तुती करून ताचे समोर येवया. गीतां गायनांनी ताची कीर्त गावया. सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां धारून करिनाका. येया सरपडून ताका आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवा हुजीर धिंब्यांनी पडया. तो आमचो देव, आमी ताच्या सरोवाच्यो शेळयो. तो उपास करून सांबाळता तो हिंड. सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां धारून करिनाका. आस्ताचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार अरण्यांत केल्ले बरी तुमची काळजां धारून करिनाकात. थंय मेरी बातांनी मासांत तुमच्या पुर्वजांनी
मोजी महात कार्यां देखल्यांनी म्हाका पारकिलो आनी म्हजी परीक्षा केली. सर्वेस्परा सोताळो तुमकां आयकत जाल्या. तुमची काळजां दारून करिनाका. सर्वेस्परा सोताळो तुमकां आयकत जाल्या. तुमची काळजां दारून करिनाका. कोरिंथरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्ता थंय घडटा. आमी सुमेस्तांनी, जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी, स्वतंत्र जाणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्यातें पवित्रान घेतला आनी एकच आत्मो आमकां सुमेस्तांक पिवनसो दिला. कूड म्हळ्यार एकच सांदो न्ही, बगार जायते सांदे. पांय जर म्हणत हांव हात न्ही देखून हांव कुडीचो सांदो न्ही, तर तो कुडीचो सांदो न्ही जाता. आनी कान जर हांव दोळो न्ही देखून हांव कुडीचो सांदो न्ही, तर तो कुडीचो सांदो न्ही जाता. सगळी कूड दोळोसो जाल्ली जाल्यार आयकोची सकत खंय आसती. तशेंच सगळी कूड काणस जाल्ली जाल्यार परमोड घेवची सकत खंय आसती. देखून एक कुडीन वेगवेगळ्या सांद्यांक देवान आपणाक जाय तशें वेगवेगळें स्थान दिलां. तें सकड एकच सांदो जाल्लो जाल्यार कूड खंय आसती. पूण आतां सांदे साबार जाल्यारय कूड एकच. दोळ्यान हाताक म्हाका तुजी गरज ना म्हणूंक जायना. तशेंच तकलेन पांयाक म्हाका तुजी गरज ना म्हणूंक जायना. ह्या शिवाय कुडीचे चड अस्कत म्हण दिसतात ते सांदे चड गरजेचे आनी उण्या मर्यादेचे म्हूण आमी लेखता तसले सांदे आमी नेसयता. अशे सोबाय नातलेले आमचे सांदे आमी न्हेसोंक सोबयता. पूण सोबाय आसलेल्या सांद्यांक न्हेसपाची गरज ना. अशे कुडींत थंड उपजाना जावच्याक, पूण सांद्यांनी एकामेकाच्या हिता पासत वावरच्याक देवान ऊण आसल्या सांद्यांक चड मान मेळसो करून रचला. एक सांद्याक दुखता जाल्यार सकड सांद्यांकय दुखता. एक सांद्याक मान लाबात जाल्यार सकड सांद्याकय तांचो संतोश जाता. तुमी तर क्रिस्ताची कूड आनी हर एकलोय तिचो सांदो. पवित्र सभेन देवान नेमल्यात ते हे: पयलें दंदोत, दुसरे प्रवादी, तिसरे शिकोणदार, हाचे फाटल्यान आसर्यां करतले, पिडा गूण करतले, पेल्याची सेवा करतले, आडळतेदार आनी विविध भासांनी उलयतले. देवाचें उतार हे. देवाची ओडुपकार. Alleluia, alleluia.
Alleluia, 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 Alleluia. काळोखान जियेल्ल्या लोकांक देखलो एक व्हड उजवाड, मरणाची सावळी पडल्या गांवांत, जियेल्ल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. Alleluia, 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 Alleluia. Salves por तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटामाली. मुजे थंय आसून फळ दिनांतलो हर एक फांटो तो कातरून घालता, आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर बेंडता. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळूच बेंडून नितळ केल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी मुजे थंय एकवटान रावा, तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या खरीत फळ दिवंक शकना, तशेंच मुजे थंय एक जावन रावल्या खरीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल, तुमी फांटे. जो कोण मुजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो येतेस्त फळ दिता, कित्याक मुजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. मुजे थंय रावनातल्याक फांट्या बरी कातरून उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो. तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यांत घालन लासतात. तुमी मुजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी येतेस्त फळ दिवन म्हजें शीस म्हूण दाखोवन दिल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावत जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळ, ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्त. क्रिस्त दे मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, मार्क लिंक म्हणलो बरयणार मनीस संद्रा सरतना घडिल्ले तसलें घडीत विवारिता. तें आसा तशें सांगलां वा तातूंत अडॉप्ट केलां तें हांव नेना, पूण तें घडीत अशें आसा. 1969 इसवेंत अपोलो 11 तें बाह्याकाश तारू संद्राक लागीं जाता आसतना तातूंत आसलो नील आर्मस्ट्रॉंग म्हणलो आपलें पयलें मेट त्या संद्रार दवरूंक तयाराय करता आसतना ताचो सांगाती ऑल्ड्रीन म्हणलो आसलो तो संद्रार आपलें पयलें जेवण करूंक तयाराय करतलो. आनी हें काय एक सामान्य जेवण न्ही, एका मनशांनी संद्रार करचें तें पयलें जेवण. आनी ह्या जेवणाक तांणी वेल्ले वस्तू जावन आसात एवकारिस्ताचे अंश म्हणजे उंडो आनी वायन. आनी हें जेवण करच्या आदीं ऑल्ड्रिनान पवित्र पुस्तकांतलें आयच्या सुवातेंत आमी आयकल्ल्या त्या देवाच्या उतराचो एक वांटो वाचलो.
हांव दाखवल आनी तुमी फांटे जो कोण म्हजें तें रावता आनी जाचें तें हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. ह्या उतरां मारिफात आनी करूंक आसच्या तांच्या जेवणा मारिफात तांकां जेजू क्रिस्तांतय एक लागशिल्लो संबंद आसा म्हूण भोगलो मात्र न्ही, संवसारांत आसच्या पवित्र सभेंतय आमी एक जावन आसा म्हणलें एक बोगाप तांकां आयलें आसतलें. आयच्या दिसा आमी बाळोक मरयेक मान करून धन्या देवाक अर्घ दिता आनी आमच्या फिरगजेचें व्हडलें फेस्त आज आमी संभ्रमता आनी ह्या व्हडल्या फेस्ताक आमी नियाळचो विशय बाळोक मरयेक मान करया आनी फिरगज कुटाम बांदया म्हणून. केदाळा आमची फिरगज हे कुटाम जावन आमी बांदून हाडटा तसो एक मान आमच्या पात्रोन सांतिणीक बाळोक मरयेक आमी दिवचो जाता. आतां फिरगज म्हळ्यार कितें? एक फिरगज म्हणटा आसतना आमच्या मोतीक कितें येता? तुमी खंयची एक फिरगज उडासा काडा, बिंदूर फिरगज या कुलशेखर फिरगज या शक्तीनगर फिरगज म्हणटा आसतना आमच्या मोतीक पयलें कितें येवचें मनांत? तेंची इगजेचें एक मजबूत बांदप, देगेन एक याजकाचें घर, लागीं एक इस्कॉल, जावंक पुरो एक हॉल, जावंक पुरो एक कॉवेंत, सर्सिनीस एक सिमेस्त्र, एक विशाल मैदाना मुखार थोडीं भुरगीं खेळटात, थोडीं युवा जाणां अभ्यास करता, प्रॅक्टीस करता, पासोये मारतात आनी वर्साक तोवळ थंयसर थोडीं आत्मीय कार्य चलतात, अप्रूप तरी थोडीं सांस्कृतीक कार्य चलतात. फिरगज म्हणटाना हें सगळें आमच्या मोतीक येता. पूण फिरगज म्हळ्यार तितलीच गी वा फिरगज म्हळ्यार आमी केवल त्या इगजेच्या वाठारा बोवारी कितें घडटा तेय फिरगज म्हूण आमी म्हणटा जाल्यार तेंची तापिल्लेशें भोव आदलें वातिकान महासभेच्या पुर्विलें म्हूण आमी सांगी येता. फिरगज म्हळ्यार तितलें मात्र न्ही. फिरगज म्हणटाना पयलें हे जाय बावार्थी लोक मेळिल्ले वरवीं, सांगात आयिल्ले वरवीं, एकवटांची येयल्ले वरवीं ती फिरगज जाता. इंग्लिशान चर्च म्हणलो शब्द आसा, ताका दोन अर्थ मेळटात. चर्च म्हळ्यार एक बांदप, एक इगजेचें बांदप, आमी कोंकणींत इगज म्हणटा. आनी एक चर्च म्हळ्यार पवित्र सभा, इगज माता म्हणलें. कोंकणींत पवित्र सभा इगज माता म्हणटा. आनी हर एक फिरगज त्या पवित्र सभेचो एक ल्हान वांटो. आनी ही फिरगजेक आमच्या कोंकणी भाशेंत एक सडीत आलकून आमी कुडशेरां कुटां म्हणटा. सडावत आमी सांगता आसतना उलयता आसतना आमच्या सालता भाशेंत फिरगज कुटाम म्हणलें आमी उल्लेख करचें आसा. आनी एक फिरगज कुटाम जावन कशें रुपीत करचें? आमी सगळीं कुटुंबांत जल्माल्ल्या, कुटुंबांत जियेल्ल्या, कुटुंबांत वाडिल्ल्या, कुटुंबांत बाबार्थ स्विकार केल्लो, कुटाम कशें चलता आनी एक बरें कुटाम कशें आसता म्हणलें सदांच एक पिंतूर या एक सन्निवेश आमच्या मोतींत आसा. एका कुटुंबांत सेवा आसा, माया मोग आसा, एकामेका समजून घेवचे व्यक्ती आसात. कुटुंबांत आमी जियेत आसतना कुटुंबांत आशिल्ले व्यक्ती जावंक पुरो म्हजीं वडिलां, जावंक पुरो म्हजीं भुरगीं, जावंक पुरो म्हज्या कुटुंबाचे सांदे ते म्हजेच आमचेच म्हणलो एक मनोभाव आमकां आसता. देखून आमी भायर वेता आसतना बरें न्हेसोन येता, पावडर घालता, लिपस्टीक घालता, एक शो करता, बैलान आमी बरें दाखयता. पूण कुटुंबा भितर आसतना तें सगळें करूंक वचना आमी. कित्याक म्हज्या कुटुंबाचे सांदे म्हाका आसा तशें स्विकार करता म्हणलें एक धैर्य आनी पाती आनी आमकां हर एकल्याक आसता. पापा फ्रांसीस ताणें आयल्या वार दिल्ल्या अमोरीस लेतिशा मोगाचो संतोश म्हळ्यार अपोस्तलीक पत्रांत कुटुंबा विशयांत उल्लेख करतना म्हणटा कुटुंबांत एकामेका खातीर असो मोग आनी हुस्को देवाक आनी मनशाक सांगाता हाडटा. मोग आनी हुस्क्याचो फळ जावन सेवा येता. कुटुंबांत सेवा दिता आसतना कुटुंबाचे सांदे एकामेकाक कुरपा बांदतात आनी ह्या संवसारांत आनी कुटुंबांत सर्ग सुरूता जाता म्हणटा. कुटुंबाचें एक वर्तेपण तें केदाळा कुटुंबांत खरो सेवेचो स्पिरीट आसा, मोग आनी हुस्को आसा. आनी तसलोच मोग, हुस्को, सेवा हें सगळें जर एका फिरगज कुटुंबांत दिसून आयलें जाल्यार तो वळ आमी म्हणी येता ती फिरगज निजायकी एक कुटाम जावन आसा म्हणून. आमी सतमंता मागण्यांत आनी ह्या दिसांनी आमी म्हणच्या त्या नायसीन सतमंता मागण्यांत एकेच पवित्र कातोलीक आनी दोमदुतावरी स्थापलेले पवित्र सभेक सतमंता म्हणटा. अपोस्तोलीक पवित्र सभा, दोमदुतावरी स्थापलेली पवित्र सभा, देखून पवित्र सभेचो जिनो असो सेवेचो. पवित्र सभेन सेवा ना जाल्यार पवित्र सभा म्हूण सांगूंक जायना.
कित्याक ती आपोस्तोलांत देंवन आयिल्ली आनी सुरिल्ल्या पवित्र सभेंत कशें थंयसर एकामेका सेवा दिवचो मनोभाव आसलो म्हणून दमदूतांच्या कृत्यां पुस्तकांत आमी वाचता. आयचें दुसऱ्या वाचपाचेर आमी गमान वेल्यार सांत पावलो कुडीचें निदर्शन पवित्र सभेक सरीकन आमच्या मुखार दवरता. एक कूड जायते सांदे आनी एका कुडीच्या सांद्या खंयच्याय सांद्यान आपूण कुडीचो सांदो न्हय म्हणून सांगूंक जायना म्हणटा. तशेंच कुडीच्या सांद्यांनी खंयच्याय एका सांद्याक तूं ह्या कुडीचो सांदो न्ही म्हणून ताका विंगड करूंक जायना. हरी एक सांदो जर भलायकी बरी आसा जाल्यार सगळी कूडच भलायकी बरी जावन उरता आनी तें आमी आशेता आनी तें जावन आसा फिर्गस कुटाम. त्या रितीर एक फिर्गस कुटाम आमचें आसा जंय. 3-4 वर्सां जावन पवित्र सभेंत एकवट वांटेलेपण आनी मिसांव म्हळ्यार ती थोड्या ध्येयकाल सिनोदपणाची सिनोद ताची प्रक्रिया चलोनूच आसा. ती आखेर जावना आनी की चलोनूच आसा. आनी ह्या सिनोद सभेचो फाटलो उद्देश कितें म्हळ्यार सगळ्यांक आयकोवचो आनी सगळ्यांक पवित्र सभेच्या मिसांवांत वांटेलीपण वा मेतर करचे तसले फिर्गस सभा ह्या पवित्र सभा बांदून हाडचो जावन आसा. आनी एका उतरान सांगाता सोमकोची पवित्र सभा आसा करच्याक असली एक सिनोद सभा पापसाहेबान आपयिल्ली ताची प्रक्रिया ह्या दिसांनी चलोवन आसा. कित्याक ह्या पवित्र सभेंत कोणूच परकी आसूं नजो कोणूच परकी जावं नजो. हर एकलो पवित्र सभेचो सांदो हर एकल्यानी पवित्र सभेच्या मिसांवांत वांटिल्ली जाय. आनी सांत पावलो आयच्या त्या दुसऱ्या वाचपांत म्हणटा विविध देणी आसात, विविध कामां आसात, विविध जबाबदारी आसा. थोडे प्रवादी, थोडे शिक्षक, थोडे आजापां करचे, थोडे भासांनी उलोवचे आनी हेर जायतीं देणी आसात पवित्र आत्म्यान दिवची. पूण ती एकाच पवित्र सभेच्या बरेपणाक हर एकल्यांनी गोलसूंक आसात. आनी आयच्या पवित्र सभेंत तसलो स्पिरीट आसा जंय. आमी विविध सांदे एका कुडीचे सांदे पूण विविध देणी आमचे थंय आसात आनी ही देणी समेस्तां बसोत आमी वापरल्या वेळा एक फिर्गज खरेंच एक कुटाम जावन रुता जाता. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक विविध दृश्टांतां मुखांत्र पवित्र पुस्तकांत विशेश करून नव्या सल्ल्यांत आपयलें आमी पळयता. एक आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांगल्लें कूड आनी विविध सांदे तें आनी ह्या कुडीचें मस्तक क्रिस्त. कित्याक मस्तक ह्या मेंदू हें मस्तक सगळ्या कुडीक कंट्रोल करता. ह्या मस्तकाक कुडीच्या विविध भागांत हांव संदेश वतात आनी पाटी संदेश मेळटात आनी त्या प्रमाणे कूड चलता. तशेंच सांत पावलो कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्राच्या 3ऱ्या अध्यायांत तुमीच ताचें शेत ताचेंच बांदप म्हणटा. शेतांत एकलो बी वमता वा ताच्या पयलें एकलो शेत तयार करता आनी एकलो बी वमता आनी एकलो उदक घालता आनी अशें त्या शेतांत वाडिल्लें बी, वाडिल्लें झाड, वाडिल्लें रूख ते फळ दिवंक शकतात. आनी सांत पावलो म्हणटा एकल्यान उदक घालां, एकल्यान रोयलां, एकल्यान उदक घालां जाल्यार तें झाड या तें बी वाडोवन फळ दिवचें बरी करचें देवान. तशेंच सांत पावलान म्हणचें तुमीच ताचें बांदप. एक बांदप उबारतना फातरा वयर फातोर सरता, फातराचो हेर बांदपाच्यो संगती सांगाता मेळोन एक बांदप रुता जाता. पूण त्या बांदपाचो मुल्या फातोर जावन आसा क्रिस्त. क्रिस्ता शिवाय दुसरी बुनियाद कोणेंच घालूंक नजो म्हणून सांत पावलान सांगचें. तर मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र सभा म्हणल्यार त्या घडावळीक बोल दिवचें, सकत दिवचें, ताची अभिवृद्धी करची, ताका कुरपेन भरचें तें देवान म्हणली संगत ह्या दृश्टांतांत हांव आमकां जळकाता. आयचे सुवार्ता आनी एक निदर्शन पवित्र सभेक हांव दाखवल आनी तुमी फांटे म्हणून जेजू सांगता. हर एका रुखाच्या ह्या झाडाच्या हर एका फांट्यान हर एका पानान जिवाळ आसा जंय आनी जिवाळ आसा जे जाल्यार ताका गरजेचो सत्व त्या रुखांत ताका मेळटा. त्या रुखाचें कितें स्टेम म्हणलें आसा, कांडा म्हणलें आसा तें तावन वाळोवन येता आनी ती सकत हर एका फांट्याक वता, हर एका पानाक वता आनी थंयसर फुलां जातात, थंयसर फळां जातात. आनी आमी सदांच जिवाळ आसा जंय आनी देखून देव आमकां ताच्या कुरपेन भरता, आमकां पवित्र करता. फिर्गज हे कुटाम जावन बांदून हाडच्या वावरांत फिर्गजेंतल्या हर एका कुटुंबाच्या सांद्याचो वावर तांचो मेतेर जावन आसा. आनी ह्या खातीर आयचो संदेश आमी नियाळटा आसतना आनी आमच्या जिविताक येता आसतना सांत पावलान कोरिंथकारांक कोलोसेकारांक बरयल्लें
बरयल्या उतरां शिवाय सडीत संदेश आमकां दिवंक जावचें ना. आनी सांब पावलो कोलोसेकारांक बरोवन सांगता, देवान विसरून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची, कित्याक आमचे सकत आमचें बळ आमकां कुरपाय आमचे देवा तावन देखून कनवळायेचें, दयाळायेचें, दिनपणाचें, माया मोगाचें, सोंसणिकायेचें काळीज तुमकां आसा जाय. एकामेका सोंसून व्हरा आनी एकामेका दुरसो कारण आसा तरी एकामेका बक्षिया. तुमी दिता तें बोक्सांनी सोम्यान तुमकां दिवच्या बोक्सांनी बरी जावं दी. फिरगस कुटुंबांत हर एकले सांदे परफेक्ट न्ही, संपूर्ण न्ही, सुखी करतात. फिरगस ह्या जाकांत सुखी करतात, फिरगजेंतल्या धार्मिकतावन सुखी करतात, फिरगजेंतल्या मुखेल्यांतावन सुखी करतात. पूण ते सुखीच आमी उकाल धरन दाखोवचें न्ही. बगार एकामेका सोंसून व्हरा म्हणटा सांब पावलो आनी एकामेका बोक्षिया. तो वळमात फिरगस कुटाम बऱ्या तरान चलतलें. पूण ह्या सर्व शगुणा प्रास तुमचें तें आसूंक जाय मोग, कित्याक मोग हे सगळे शगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्या वरवीं त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. त्या शिवाय उपकारी मनाचे तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. आमकां मार्गदर्शन दिवचें, आमकां वाडवरचें कितें देवाचें उतर. देखून आमच्या वाड्यांच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायांनी देवाच्या उतराक आमी प्रमुख पयलें स्थान दिता. त्या देवाच्या उतराच्या प्रेरणान आमी कितें करी जाय तें करता, गरजेवंतांक पावता, एकामेका आदारसून सुदारसून व्हरता. आनी जशें किर्तनांत सांगल्या प्रमाणे सोम्या तुजें उतर म्हज्या मेटांक उजवाड, म्हज्या जिणेक दिवो. आनी त्या प्रमाणे देवाचें उतर हर एका फिरगस कुटुंबाक एक मार्गदर्शन जावन आसा. खरें जाणवायेन एकामेका शिकयान बुधबाळ सांगा. हर एकल्याची जाणवाय, हर एकल्याची देणी एकच तरान नात. थोड्यांक बरी जाणवाय आसा, बरो अनुभव आसा, थोड्यांक ते विशेष देणी आसात. देखून जाणवाय आशिल्ल्या मनशांनी हेरांक जाणवायेन बरी जाय, हेरांक वार्धकय जाय, हेरांक बुधबाळ सांगे जाय म्हणटा सांब पावलो. किर्तनांनी, गितांनी, आत्मी काव्यांनी तुमच्या काळजांत देवाक अर्गां दिया. उतरान जावं करनेन जावं जें कितें तुमी करतात तें सगळें सोम्या जेजूच्या नांवी करा. ताच्या मारिफात देवाक अर्गां दिया. फिरगजें व्हडलें फेस्त करता आसतना आमी देवाक अर्गां दिवचें, कित्याक सगळ्या वर्सां धन्या देवान पात्रोन सादाच्या मोजाती मुखांत एक फिरगज कुटाम जावन सोलोन व्हरूंक आदार दिला. आनी तशें हे कुटाम जावन चल्लां जाल्यार मात्र आमी फेस्त करच्यांत अर्थ आसा. आनी आमचें फिरगस कुटाम मोगाचें, सेवेचें जाय जाय, एकामेका आदारसून सुदारसून व्हरचें जाय जाय. आनी आमच्या फिरगजेंत फिरगस गवळीक परिशद म्हणली आसा. बेजाराची गजाल कितें म्हळ्यार आमचे फिरगस गवळी परिशदो सड आनी सड फिरगजे वाठारा भितर कितें करी जाय म्हणल्या विशांत सड चिंता पाटयतात. तें चिंता पाटोवंक फिरगस आर्थीक परिशद आसा. फिरगस गवळी परिशदेंत गवळीक वावर करी जाय, फिरगस कुटुंबाक गमान दी जाय, फिरगस कुटुंबाक एक तें गरज आसा. फिरगजेंत कोण गरजेवंत आसात, फिरगजेंत कोण अस्कत आसात, जावं पुरो भलायकेंत अस्कत, आर्थीक तरान अस्कत, जावं पुरो हेर जायत्या संगतीन अस्कत आसात. तसल्यांक बळवंत करूंक आमी कितें योजना मांडून हाडची. त्या विशयान फिरगस गवळीक मंडळीन सड आनी सड चिंता पाडोवंक आसा आनी गवळीक सेवा दिवंक आसा. आनी ह्या खातीर आमच्या पवित्र सभेन आमच्या फिरगजांनी अपुरबायेची मांडवळ आसा. फिरगज आसा, याजक आसात, धार्मीक आसात, फिरगजेचे मुखेली आसात. आमच्या दियेसीजेंत उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, गुरकार, संघ संस्थे हे सगळ्याचे मुखेली आसात आनी वाड्याचे प्रतिनिधी आसात. अशें म्हणटा आसतना जें कितें सगळी पवित्र सभा आमकां सांगता तें मुळाव्या हंतार आमी कार्यगत करूंक साध्य आसा. आनी हें करी जाय, हाचें मुखेलपण घे जाय फिरगस गवळीक परिशदेंत. आनी हें केल्ल्या वेळा, सेवेच्या मानवभावान केल्ल्या वेळा, एकामेकाच्या गरजांक पावल्या वेळा, माया मोगाचें जिवीत जियेल्या वेळा, बक्षिल्ल्या वेळा आमी एक फिरगस कुटाम बांदून हाडूंक शकतले. हांव मोगाच्या भावा भयणीनो, बाळोक मरिया फिरगजीचे पात्रोन सांतीन आमी सुरवेर सांगले बरी. बाळोक मरी तिचें फेस्त, तिचें नोवेन सप्टेंबर म्हयन्यांत करता आसतना ह्या करावळी प्रदेशांत एका तराचो नवो संतोश, नवो उद्वेग सूप जाता. कित्याक तें फेस्त आमकां भोव मोगाचें. बाळोक मोरी आमकां मोगाची. एका बऱ्या देवत कुटुंबांत, भाग्यवंत कुटुंबांत मोरी जल्माल्ली, त्या कुटुंबांत वाडल्ली आनी तिणें जुजे आनी जेजू सवें एक भाग्यवंत कुटाम नाजरेतांत रुता केल्लें. आनी तसली मोरी माय ह्या फिरगस कुटुंबाची पात्रोन म्हणटा आसतना बरीं कुटुंबां,
बरें फिरगस कुटाम रुता हाडूंक बांदून हाडूंक आमकां ती आदार दितली. तिची मजत फाटल्या वर्सा आमकां मेळ्ळ्या देखून तिच्या मारिफात देवाक अर्गां दिवया आनी मुखल्या वर्सांनी आमचे फिरगस कुटाम आनीकय चड मोगाचे एकवटाचें शांती समाधानाचें फिरगस कुटाम जावन बांदून हाडचें तसली कृपा ती समोरी माय जेजू लागीं मागोवन आमकां दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमी मागया. आमेन. उबी रावन आमच्या बाबार्थाची उसारणी आमी करया. एकाच देवाक सतमानता सरपदवदार बाप तो सर्गांनी पितुमेसो दिसत्यान आदिसत्यान सर वस्तू सरसनात आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमानता देवाचो एकलो स्पूत तो सर काळा आदी बापातांव सलमाला देवातांव देव उजवाडातांव उजवाड खऱ्या देवातांव उपसारलो खरो देव तो देवातांव सलमाला ताका रोसूंक ना बापाच्या साईबासो ताचे वरी सोरवस्त केल्यार आमा मनशां बसोत आनी आमच्या सडवणे बसोत सर्गातां तो देवलो आनी पवित्रात्म्या वरवीं अवकाराचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसोत पोंस पिलाताका ताका खुर्सार मारलो ताणें कस म्हणून सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो सर्गाक सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. तेन्ना तुज्यांचे मेल्ल्यांची मनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या रासवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्रात्म्याक सतमानता ईश्वरान जीव दाता तो बापा आनी पुतातान उपसाला बापा आनी पुता बराबर ताका संसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. केस पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूतांनी स्थापलेले देवसभेक सतमानता पातकांच्या भोगसणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वास रावता. आमेन. मोगाच्या भावा भयणीनो उपकारी मौन घेवन ह्या वर्साचे फेस्त करूंक आमी सर्व सांगात आयल्या. बाळोक मरिये मुखांत्र धन्या देवान आमचेर जायतीं आशिर्वादां वतल्यात. ह्या सर्व देवाच्या आशिर्वादांक अर्गां दिता आसतना मुखल्या वर्सांनी देव आमकां सांबाळून दी मरिये मायेची ससाय आमचे तें आसूं दी म्हूण मागोवन आमच्यो सर गरजो आमच्यो पवित्र सभेच्यो संवसाराच्यो गरजो सर्गीच्या बापा मुखार आतां आमी दवरया. सर्गींच्या बापा आख्खे पवित्र सभा जावन आसा एक कूड आनी सर्व क्रिस्तांव त्या कुडीचे सांदे. ह्या पवित्र सभेक मार्गदर्शन दिवन आख्या क्रिस्ती परजेक वाट दाखोवच्या आमच्या पाप साहेबाक बिस्प साहेबाक आनी पवित्र सभेच्या वडिलांक राख आनी सांबाळ. तांणी सुमेस्तांनी क्रिस्ताच्या मेटांनी सोलोवन एका गोवळ्या बरी आपल्या जिणयेन आनी शिकोवणेन खरी वाट दाखोवची हात्यारां जावं जाय जाल्ली कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमी सर्व पिरगिजकारांनी आमची कुटुंबां मोगाची आनी शेगुणाची मंदिरां जावन पेसाडीचें कर अशें एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक एक माया मोगाची आनी सहकाराची पिरगस बांदून हाडूंक जाय जाल्ली कुमोग आमकां दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेन पिडेशिडेन दुर्बळकायेन आनांतल्या समस्यांनी कश्टोवच्या सर आमच्या फिरगजगारांक तुजे हाती समर्पण दिता. तुजो हात उसवण तांकां गूण कर आनी तुजे आशिर्वाद तांचेर सदांच आसूं. तांचे कश्ट संकश्ट सोसूंक तांकां धैर्य आनी गटाय दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा आमच्या फिरगजीन देवादीन जाल्ल्या सर आमच्या भावा भयणी तुज्या हाती समर्पिता. तांची पातकां बोगोस तुज्या पातकांच्या तुज्या पुताच्या पवित्र रक्तान तांचे वरवीं गुन्यांव धुवन काड. तुज्या मुखामळाचो प्रकाश तांचेर फांकय आनी ससनाचो विशय तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती जमो जाल्ल्या आमा समेस्तांक तुजे कृपेन राख आनी सांबाळ. तुजे माये मरयेचे आदर्श घेवन तुज्या उतरा प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक तुजो सदांच पटलाव करूंक जाय जाल्ली आशिर्वादां आमचेर वोत म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक.
थोडो वेळ आमच्या खासगी गरजां खातीर मौनपणी आमी मागया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा, उपकारी मौन घेवन आमी सर्व आयच्या दिसा फिरगजेचें व्हडलें फेस्त करूंक सांगात संभल्या आसता. तुज्या सर बऱ्या देण्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. सडीत गरजो आमी तुज्या तावन मागून घेतल्यात. केदोळ पर्यंत ह्या संवसारांत आसा आमी गरजेमंत आसा. तुजो आदार आमकां गरज आसा. हो आदार आमी उक्त्यान मानून घेतला. हे जायते आमच्या फिरगज कुटुंबाचे, आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबाच्यो गरजो आमच्या काळजाच्या गुणायंत आसात. ते सर तूं जाणाय. आमच्या आनी सर लोकांच्या गरजांक तुजो आदार सदांच आमकां पाठय. मोरयेची देख आमी सदांच घेवन तिच्या देखीन आमचें क्रिस्ती जिवीत फुडें व्हरूंक आमकां कृपाने आदार दी. ही सर आमची मागणी बापा आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. तुझ्या हातांत शोभीत आसा कष्टांनी दुख समर्पिता सोम्या आमकां पाव मोडून म्हाका आमकांच तुका ओपून दिता तुझ्या हातांत शोभीत आसा कष्टांनी दुख समर्पिता सोम्या आमकां पाव मोडून म्हाका
एकवटासो लाभय सोम्या आमकां आशिर्वाद तुजो उंडवतो मांसो वायताकासो फटी तुमेसो गे सोम्या आमचो तो मोगासो एकवटासो लाभय सोम्या आमकां आशिर्वाद तुजो म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्या तंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेटक्या पवित्र सभेच्या गांवाक सर्वेस्पर मानून घे. भोव मोगाळ बापा व्हडा मोगान अवकारीच्या कुसव्यांत आमच्या मनशा सायब घेतलेल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचें अवकारपण विबाडूंक ना पूण तें पवित्र केलें. तसो तुजो पूत जेजू आमकां पातकाच्या सर बंदवण्यांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिणयेचें समर्पण आपल्याच समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं हें आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भोवमान फावो आसलेले नित्यांवकारी मोरयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अवकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणी प्रकाश तिणे संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजें तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेन ते तावन आसतना ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खाशा परसा तूं जमयत आसाय.
देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवंच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेचपणी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात. पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्याक आम्ही अप्रेता. तुझ्या येण्याक आम्ही अप्रेता. बापा आमचे सोडवणे बसो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंदभरीत पुनः जिवनपणाचो आनी सर्गा चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा सोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवें हे कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटिल्लें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगिवंत आमकां मरियेच्या तुज्या भगिवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्त संगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी म्हणयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगान तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत अशें पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बगून ससनाक दादोशी जाल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं ताच्या उदेशी सगळे बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मौनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. बापा सर्गींच्या तुझे नाव पविसा तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जाता. Dís porto grau azam kadi ani ami amche sukleya bokshita dashe amchi patkam bogo ani amka सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोबस काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाट. कित्याक त्रास सोडपी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनात. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे आकाटेले आमची काकुळट देवाचे शेळिये संसाराचे आकाटेले आमची काकुळट देवाचे शेळिये संसाराचे आकाटेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमी म्हजे म्हाका भावना तुमच्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली.
की तू काळजात मोजा जेजू रावतो अज्ञात मोजा जिणे सदांच तूं जाय म्हाका स्वागत तुका म्हज्या राया जेजू की तूं काळजात मोजा जेजू रावतो अज्ञात मोजा जिणे सदांच तूं जाय म्हाका स्वागत तुका म्हज्या राया उस्वाड संवसाराचो सर्गीत हांव देंवलोलो तारोक मनशाक कुळाचो बापान पाटयलोलो कालवार दोंगराक निश्ठूर कुर्सा जीव समर्पिलो उड्या रुपाक काळजात येवून जातो सैरो मोजो जेजू की तू काळजात मोजा जेजू रावतो अज्ञात मोजा जिणे सदांच तूं जाय म्हाका स्वागत तुका म्हज्या राया सुबारू सौम्या तुका दिन वाजता उपकाराटो करता पाटो नाव तुझे वाकणता काळजा मोनावून सुबारू सौम्या तुका दिन वाजता तुझे वाकणता अर्गा सौम्या अर्गा तुका जेजू आमचे जिणे सुका राया मोगाळा बोधयाळा हांव जिणेच्या कश्टा वेळा अर्गा सौम्या अर्गा तुका
आमचे जीण येसूका राया मोगाळा दयाळा पाव जिणेच्या कष्टा वेळा दैविक देण्या आमची वासला बैला तुझ्या मासा तुझ्या रक्ता आत्मिक पोषण जाला सगळी कारणांक दैविक देण्या आमची वासला बैला तुझ्या मासा तुझ्या रक्ता आत्मिक पोषण जाला अर्धा सौम्या अर्धा तुका जेजू आमचे जीण येसूका राया मोगाळा जेजू आमचे जीण येसूका राया मोगाळा दयाळा पाव जिणेच्या कष्टा वेळा प्रार्थुया प्रितीच्या बापा आयच्या दिसा घेवन अवकार मरयेक आमी मान करता आसतना आख्ख्या संवसाराचो बरवसो आनी मनशाच्या सडवणेचें फांतें म्हूण आमी ती वळखून घेता देखून दिनवाशी आनी संतोशभरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैबाक आयिल्ल्या तुज्या पुताक उंड्या दाकां वायनाच्या रुपान आमी घेतला तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक रेगून सोदूंक बाबार्थान ताका आपलो सडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकपणान सदांकाळ जियेवंक समेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. संभ्रमीक आशिर्वाद घेवच्याक आमच्यो तकल्यो आमी बागोवया. अवकार मरये उदेशीर जिविताच्या रसनाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. बागेवन अवकार मरयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली तसो तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. अवकार मायेक मानकरच्याच्या फिरगस फेस्ता दिसा तुमी संतोशभरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमी तुमची काळजां भरूं आनी आमच्या अवकार मायेचे मजतीन ससनाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावो. आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवय सदां आसो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखता. दयकन बसा. मोगाळ फिरगसगारांनो सुमेस्तांनी 1-2 मिनटां दयकन बसचें आशिल्ले कडेनच. मोगाळ फिरगसगारांनो आनी सर्व सैऱ्यानो तुमकां सुमेस्तांक फिरगस याजक आनी तशेंच हांगासर आसच्या सर याजका तर्फेन फिरगस फेस्ताचे उल्हास पाटयता आनी बरें फेस्त हांव मागतां.
बाळमुरी आमकां आमचे सुमेस्तांचेर आपली जेजू कडेन विनवणू आपली दराळ आशिर्वादां आनी बेसांवां ओतून दी. पयल्यान पयलें आयच्या दिसा बाळमुरयेन आमचेर ओतुल्ल्या कुरपे देण्यांक अर्गां दिवंक आनी हें फेस्त संभ्रमान आचार करूंक आमकां साथ दिजलां. देखून धन्य देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप. आज ह्या वर्शीक फेस्ताक प्रधान याजक जावन संभ्रामीक मिसाचें बलिदान भेटयलें आमचे दियेसीचे विगार जेराल मोन्सिन्योर मॅक्सिम नोरोन्ना आमच्या आपोण्याक पळो दिवन आमच्या फिरगजेक येवन पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे पासून मागिल्ल्याक आनी फेस्ताच्या विशयाचेर बाळमुरयेक मान करया आनी फिरगस कुटाम बांदून हाडया ह्या विशयाचेर जोगतो नियाळ तांणी दिला. आनी आमकां सांगलां की फिरगस म्हळ्यार काली एक कट्टोन ह्या बिल्डींग न्हय बगार सगळी क्रिस्ती पर्जा आमी हाताक हात दिवन प्रत्येक जावन गवळी परिशदेच्या सरसंध्यांनी आमी एक फिरगस कुटाम बांदूंक वावरूंक आसा. तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवान हांव आमच्या मोन्सिन्योर मॅक्सिम नोरोन्नाक देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमच्या मोगाची काणीक जावन आमचो कार्मेलगुड्याचो सुपिरियर फादर मेल्विन एक फुलांचो तुरो दिवन बाप मॅक्सिम मोन्सिन्योर मॅक्सिम नोरोन्नाक वंदन करतले. तशेंच बाप मॅक्सिम नोरोन्नान थंयच रावचें एक घडी. आमच्या ह्या साबेटवणेंत सबार याजकांनी वांटो घेतला. प्रत्येक जावन आमचो सुपिरियर फादर मेल्विन डिकुन्ना आनी पयल्यान पयलें फादर जेम्स डिसोजा आमचो विगार वार. हांवें ताका सांगले वेळार म्हाका इन्स्टॉल करूंक तोच सांग आयिल्ले तेच सांग आयिल्ले आनी आज परत्यान आमच्या सांगात आयल्यात. विगार वरानो तुमकां देव बरें करूं. आमी क्लासमेट जावन आसा सेमिनारीन. तशेंच हांगा सबार पाद्र्या पायल्यात फादर एंथनी सेरा बज्जोडी तावन तशेंच रॉकी डिकुन्ना फ्रायरी तावन फादर रुडॉल्फ फिंटो ऋषिवना तावन बाप आई वंडी सोजा आमचे आदले विगार कार्मेलगुड्या तावन फादर अश्वत मडंत्यार तावन फादर सिल्वेस्टर जगलूर तावन फादर अनिल कॅनरा कम्युनिकेशन पाद्वा फादर सुदीप संदेश तावन फादर जॉन पिंटो ऋषिवना जॉन पिंटो कार्मेलगुड्या तावन फादर जॉन लोबो ऋषिवना तावन तशेंच आमचे ब्रदर डियाकोन सिल्टन हांगास सेवा दिल्ले ते आमचे सांगात आसात. आनी तशेंच आमचेच पाद्र्याप फादर सिरिल आनी नवोचो याजक जाल्ले बाप प्रणाम आमच्या सांगात आसात. प्रणाम फादर जॉन पिंटो आमी सांगाती सेमिनारींत कॅनडा तावन हांगा आयले आतां एका उबे रावचे फादर जॉन पिंटो कॅनडाचे आमी 7-8 वर्सां सांगात आशिल्ल्या. बाप प्रणाम आतां व्हड जाल्या पयले पटी आमच्या फिरगजेक येवन मिसाच्या आसा बलिदानांत तांणी पात्र घेवचो. आमच्या नांवान बाप सिरिल ताका स्वागत करतले. तांचे पयले मीस येवच्या आयतार आमी दवरतले. हांव प्रणाम एकच बेले मोगाचे न्हू हें फिरगस फेस्त आमकां बऱ्या तरान आदार आचारण करूंक मोठो आदार दिला पिर्जेंत रावून सबारांनी. देखून तांची नांव आमी आपयतना आनी त्या उपरांत ह्या फेस्ताक स्पॉन्सर दिल्ल्यांची नांव आपयतना तुमी मुखार येवचें आनी आमच्या मोन्सिन्योरा तावन
मानाची वात तुमी घेवची. गॉडविन आनी सुषमा रस्किन्या ती पिर्जेंत रावल्यांत सेक्रेड हार्ट वार्ड तांच्या नांवान तांची भयण मॉली कॉन्सेसो. मॉली मुखार येवचें. लियो आनी लविना रोड्रिगस अबुधाबी तांचे धूव क्लॅरा रोड्रिगस तांणी मुखार येवचें थंय पिर्जेंत रावल्यांत. रॉयड आनी रोड्रिगस इन्फेंट जीजस वार्ड. तशेंच लियो आनी जसिंता मिनेझस सांजुजे वाडो ती पिर्जेंत रावल्यांत तांणी मुखार येवचें. तशेंच आमच्या ह्या सेलेब्रेशनाक आचरणाक साबार जाणां स्पॉन्सर्स रावल्यांत. शामियाना रायनल आनी सीमा डिसोजा इन्फेंट जीजस वार्ड. इल्युमिनेशन ऑफ द चर्च जोसेफ पिंटो सेक्रेड हार्ट वार्ड. मीना पिंटो. Illumination and lights of the compound Irene Pinto St. Joseph's Ward. Cultural program Mervyn Hilda Cornelio Infant Jesus Ward. Banners Nisha Pinto Infant Jesus Ward. Band Victor Pinto and Robert Rego Lourdes Ward. Fula John Correa Lourdes Ward. DJ Jyoti Saldana Infant Jesus Ward. Video and photography Joseph Grace Rasquinya St. Anthony Ward. And Shamiana Sunita Pinto Infant Jesus Ward. हांगा सुमेस्तांक आमी पिरगजेच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. बाळमरी तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपली दराळ आशिर्वादां आनी बेसांवां वचून दी. देव बरें करूं म्हण सिंजोर बापानो. आतां उरली भोवतोड्यो तिळसोण्यो. हांगासर आमच्या मोगाच्या उल्या पाळो दिवन आयिल्ल्या सर्व धर्म भयणींक कार्मेलीत भावांक म्हाका हर एका संगतींत संगात दिवच्या संगात याजक बाप सिरिल मिनेझस आनी बाप प्रणाम फेर्नांडीस तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हें फेस्त संभ्रमान आचार करूं मुखेलपण घेतिल्ल्या फिर्गस गोळी परिशदेचो उपाध्यक्ष श्रीमान प्रकाश हल्डाना आनी मस्तू वावंट काडल्या तांकां मस्तू देव बरें करूं. तशेंच कार्यदर्शी श्रीमती एलिझाबेथ पेरेरा आनी सर गोवळी परिशदेच्या संध्यांक म्हजे दिनवास. देवस्तुतेंत आमची काळजां मनां देवा थंय उबारूंक भक्तीक गायना मुखांतर मागोवंक संगात दिल्ल्या गायन मंडळीच्या सर संध्यांक वाजंत्रां खेळिल्ल्यांक प्रोजेक्ट ऑपरेटर केल्ल्यांक सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. भक्तीन देवस्तुती मांडून हाडिल्ल्यांक तांकां तरबेती दिल्ल्या देवस्तुती आयोगाक काणिको हाडिल्ल्यांक आल्तार भुरग्यांक देव बरें करूं. आदल्या आयतारा इगर्ज नितळ करूंक कुमो केल्ल्यांक इगर्जे बायल बंटिंग्स बोर्ड घालून फेस्ताचो संभ्रम सोडोवंक डेकोरेशन करून मुखार आयिल्ल्या वाड्याच्या ल्हानांक युवजनांक आनी व्हडांक आल्तार सोबयल्ल्या होली स्पिरीट सिस्टरांक आल्तारीर सेवा दिवच्या वेदी सेवकांक YCS YCM संध्यांक फेस्ताक पिर्जेन मुर्दोम आनी स्पॉन्सर तशेंच विविध रितींनी फुलां ह्या फुलाची पाकळी दिवन साका दिल्ल्या सर्वांचो आमी काळजांत तावन उपकार बावडटा. आयचे सगळी व्हिडिओग्राफी करून कार्मेल किरण यूट्यूबार चॅनलार लायव्ह प्रसार केल्ल्या बाप आयवन सोजू आनी पंगडाक आमचे दिनवास. फोटोग्राफी केल्ल्या ग्रिपन सोजू तुकाय देव बरें करूं. आमच्या फिरगजेच्या गोळी परिशदेच्या संध्यांनी आनी ICYM युवजनांनी आज फॅन्सी पेट आसा केला. जायती तयाराई तांणी केल्या. जायते ल्हान व्हड खेळ आसा केल्यात. येदळूस गेम्स कुपानां तुमचे लागीं आसात. परत कुपानां कावंटरार तुमकां मेळटात. देखून मिसा उपरांत आज आमचे सुमेसांचे फेस्त देखून मिसा उपरांत सगळ्यांनी थोडो वेळ रावचे एकामेकाक फेस्ताचे उल्हास पाठोवचे
या फेन्सी पेटांत सकयल आमच्या ग्राउंडार फेन्सी पेटांत तुमी सक्रीय तरान पात्र घेवचो आनी सगळ्या गोळीक परिशदेच्या संध्यांक आनी युवाजनांक सांगात दिवचो देखून दया करून तुमी सकाळांनी सकयल वचून फेन्सी पेटांत तुमी पात्र घेवचो आज सांजेर 5:30 वरार मोठवे सांस्कृतीक कार्यांक सकाळांनी हजर जावचें देखून आज सांजेर नाटकुळो डान्सां आनी हेर मस्त कार्यक्रमां सांजेर मांडून हाडल्यात आमच्यात फिरगजेच्या सर्व संध्यांनी देखून ह्या कार्याक सकाळांनी हजर जावचें ह्या हप्त्यांत बुधवारा भगवंत जुआंव बॉस्को शुक्रारा सुमिया जेजूच्या भेटवणेची परब आमी आचारसितांव सगळो हप्तोभर लितुर्जी चलोवन व्हेल्ल्या सांत आंतोण वाड्या घरांक देव बरें करूं येवच्या आयतारा लितुर्जी फेब्रुवारी 4 तारीखेर सकाळींच्या मिसाक देवस्तुती ICYM सांजेनी करची दुसऱ्या मिसाक 8व्या क्लासीच्या भुरग्यांनी लितुर्जी चलोवन व्हरची आनी 6व्या क्लासीच्या आल्तार भुरग्यांनी वेदी सेवा करची हप्त्या मदें सांजुजे वाड्या घरांनी लितुर्जी चलोवन व्हरची आनी त्याच वाड्याच्या आल्तार भुरग्यांनी वेदी सेवा करची आदल्या आयतारा मिसाचेर जमो जाल्ली काणीक 13,180 13,180 रुपये तुमच्या उदारमणाक देव बरें करूं तशेंच फिरगजेंत येदोळो हाती घेतिल्ल्या खरी एका कामांक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार दिवच्या सर्व फिरगजगारांक परत देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सोमेस्तांक आमच्या फिरगजेचें व्हडलें फेस्त आनी जेजू मरिफात बाळमोरयेची आशिर्वादां आनी बेसवां तुमचेर हांव मागतां कोणाकी सुडिनासता सकाळांकी गोड गोड उतरांनी उपकार बावडल्या देव बरें करूं म्हणल्या फादर डॉमिनीक विगार बापाक तुमकांय हांव सोमेस्तांच्या नांवें आनी प्रत्येक जावन कार्मेल गुड्याच्या नांवें देव बरें करूं म्हणटा आनी फेस्ताचे उल्हास पाठयता तशेंच तुमी फिरगजगारांक फेस्ताचे उल्हास जायते फावटी म्हाका म्हणटाली फादर तुमी वयर आसा सकयल येत नात म्हणून देखून आज आयला हांव सगळो दीस हांगा सकयल आसतलो त्या देखून परत तुमकां फिरगजगारांक फेस्ताचे उल्हास वयर आशिल्ल्यांनी कार्मेल गुड्यार येदळस विगाराचो उपकार बावडलो फेस्ताची सुभाशायी पाठयले आमी वारड्याच्या नांवी फेस्ताची सुभाशायी पाठय नंतर उपकार बावड नंतर खंडीत जावन फेस्त संपूर्ण जावचें ना उणेपण तासतलें त्या देखून हांव हांगासर तुमचे मुखार आसा बाप डॉमिनीक विगार हांगासर आनी तशेंच तांकां सांगात दिवन आसात बाप सिरील आनी प्रणाम तुमकां वारड्याच्या आनी याजकांच्या तशेंच हांगासर हजर आसच्या सर्व याजकांच्या नांवी आनी सकयल देवपर्जेच्या नांवी फेस्ताचे उल्हास पाठयता आनी तशेंच तुमच्या ह्या हांगासर फिरगजेन मिसावाक सर्व बरें मागता बाप डॉमिनीक आमच्या वारड्यांत क्रियाळ जावन आसून हर एका जमतेक वारड्याच्या तशेंच कार्यक्रमाक हजर आसून आमकां मोठो सहकार दिवन आसात आनी अशें हांगासर ह्या फिरगजेंती बरी सेवा खंडीत उंचली ते दिवन आसात ह्या वक्ता ह्या सर्व सेवे खातीर तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा येदोळ सांगलें आमी क्लासमेट म्हणून हांव सेमिनरींत थंयसर वस्तेंत शिकोवन आसलो बाप हांगा हांव सेमिनरीक थंयसर क्लास घेवन आसले आनी अशें एक भोव हुशार याजक आमच्या बॅचांत म्हणयेत मस्त हुशार आनी दाण्यावंत तालेंतवंत तुमकां खंडीत जावन एक बरो याजक मेळ्ळा आनी तुमी ताचो अनुभव करूनच आसात त्या देखून परत बाप डॉमिनीक तुमकां देव बरें करूं तुमी आमच्या वाराड्यांत खंडीत मुख्यदाळा आमकां सहकार गरज आसा तो सहकार दिवनूच आसात फिरगजे तर्फेन उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी सर्व गोडी परिशद संध्यांक व्हड्या गुरकारांक आनी सगळ्यांक एका काळजान मनान आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी फेस्ताचे सुभाशायी पाठोवन देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता
देव बरें करूं. नमन नमन देवाचे माये, नमन नमन सरदारणिये, नमन नमन आमचे शेकाये, नमन नमन आमकां मोरये, नमन नमन देवाचे माये, नमन नमन सरदारणिये, नमन नमन आमचे शेकाये, नमन नमन आमकां मोरये. नितळ निर्मळ स्वागत आमकां जावूंक तुजे परिशिकर, पेले सेवे सदांच तयार, गरजेन पावो प्रेरण लाभत. नमन नमन देवाचे माये, नमन नमन सरदारणिये, नमन नमन आमचे शेकाये, नमन नमन आमकां मोरये. मोगाळ पोता सोवे धुलोक बाळोक मोरये, आशीर्वादन बळ तूं आमकां, आशीर्वादन बळ तूं आमकां. भगवंती बाळ मोरये, भगवान कृष्णाचे कवे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. आमेन.